वेपारी म्हणून आम्ही गेले 40 वर्सां 50 वर्सां वेपार करतात आणि आमचेर खंय तरी एक आमकां पळयतना दृश्टिकोनान पळयतना आमकां थोडे RTI एक्टिविस्ट थोडे आमकां वचून नजरेन पळयतात पळय ते की आमी खंय तरी व्हडलो क्रायम केल्लेले सारको. आमी क्रायम करूंक ना. वी आर टॅक्स पेयर्स. वी आर आमच्या बरोबर आमची फॅमिली एक दोन फॅमिली डिपेंडंट आसा आणि तेच्या भायर स्टाफाच्यो 2 फॅमिली आसा. त्यामुळे वी आर 1000 मर्चंट्स. सो आम्ही 4000 फॅमिलीक आम्ही रिप्रेझेंट करतात. आमच्या वेपाऱ्यांमध्ये जी एज ग्रुप आसा वर नॉट इन द व्हेरी यंग जनरेशन ऑल्सो सो दॅट दे कॅन गो अँड वर्क समवेअर. आमचे असा वेपारी ते सगळे वेपारी 40 आणि 60 वर्साच्या एज ग्रुपातले आसा. खंय आनी दुसरे कडेन चलचे ना आमी म्हणटकूच आमकां काडून सामकेच भायर मारलेल्या भशेन जर आमकां भंय घातलो वयता पळय तो आमकां खंय तरी प्रॉपर वेन रिप्रेझेंट जावंक जाय. आमचें म्हणणें इतलेंच आसा की जर 1-2 कितें मिस्टेकी कितें जाल्लेली आसा ती आयडेंटिफाय करून तेजेर एक्शन घेवं येता. ब्लँकेट आमकां जर हें करतात पळय आनी स्ट्रेसान दवरला फाल्यां आमच्यातले कोण जाणटे कोण जर आमच्या हितून हांगासर जगांतल्यान गेले सोडून एटॅक येवन कसले स्ट्रोक येवन जाल्यार कोण जबाबदारी घेता. कमिटी वांगडा सगळे आयज आमदाराचे भेटी गेल्ले तांकां एक निवेदन दिलां आमी जी कोर्टान केस चालू आसा त्या संदर्भात आणि त्यांनी ॲश्युरन्स दिला की आपण आपल्या हातीन आहा तितके आपण सगळे तुमकां हेल्प करतलो. आपण म्हापशाच्या नागरिकां वटसून सगळ्यात आसतलो अशें तेंणी ॲश्युरन्स दिला आणि सरकार दरबारी आमचें जे काम आसा पळय ते त्यांनी करून घेता म्हणून सांगलां.